मडगावच्या रवींद्र भवनात फार्मर्स फॉरवर्ड कृषी मेळा आयतारा मोठ्या दबाजान जालो। शेतकी मंत्री विजयाच्या फुडारपणान कृषी खात्यान दवरिल्ल्या मेळ्यात शेतकारां खातीर मार्गदर्शनाच्यो कार्यावळी आनी शेतकी तंत्रज्ञान आनी सामग्रीचें एक्झिबिशन दवरलां। उक्तावण सुवाळ्याक शेतकी मंत्री आशिल्लो। शेतकारांक चलोवंक दिवंक खात्यान नवे 5 ट्रॅक्टर हाडल्यात। ते ट्रॅक्टरूय मेळाव्यात दवरिल्ले। मेळाव्यात शेतकारांक शेतकी विशीं मार्गदर्शन जाले, भाताचे बी वाटले। अंतर जो आसा 2 वेळामध्ये तू कितली व्हडली संकरित जात तर रोयता जाल्यार 2 वेळामध्ये 2.5 फीट तरी अंतर आसपाक जाय। 2 झाडांमध्ये 2 फीट, पण ऑन एन एव्हरेज 2 वेळामध्ये 2 फूट तरी आसपाक जाय आणि 2 झाडांमध्ये 1.5 फूट तरी अंतर आसपाक जाय। आमी अशें कांय रोयना। शेतकारांनी एकठांय ग्रुप करून खात्याकडे रजिस्ट्रेशन केल्यार तांकां ग्रुप स्किमींचो लाव घेवपाक मेळटलो म्हूण शेतकी संचालक उलयलो। तुम्ही जर कम्युनिटी फार्मिंग जर केलें म्हणजे एक कडेन जावन जर हे केलें आनी ग्रुप जर फॉर्म केले जाल्यार तुमकां ह्यो वेगवेगळ्यो ज्यो स्किमी आसा तातूंत फायदो घेवपाक तुमकां खबर आसतलें की सुरवातीकच त्या स्किमी भितर बाब संदीपान सांगिल्लें की कृषी कार्ड हे मॅन्डेटरी आसा म्हाका। आतां कृषी कार्ड जर तुमकां मेळपाक जर कितें कठिनाई आसा कृषी कार्डान सगळ्याक दिता, पूण थोडी कृषी कार्ड जर तुमचे जर ना गांवार जर जमीन जर ना जाल्यार तुमकां ह्यो लँड बेज म्हणजे जमिनीक डेव्हलपमेंट करपाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी डायरेक्टली दिवपाक शकना की ताचो ओनर जो आसा तो केन्ना केन्ना ऑब्जेक्शन घेता। पूण तुमी जर कम्युनिटी जर केली एक कडेन जर जालें जाल्यार हे कम्युनिटी हाचे सकल ह्यो स्किमी राबोवपाक। शेतकारांकडेन मेड इन गोवा ब्रँड निर्माण करपाची तांक आसा, तशेंच माड स्टेट ट्री जातलो म्हूण विजय उलयलो। पूण जें कितें येता पीक तें पीक आमी बरे भशेन विकूंक जाय। ते सादे हॉर्टिकल्चराचे गाड्यार विकून ताका रेट मेळचो। आज आमी गोंयकारपण म्हणटा कितें उलयतात, गोंयकारपण म्हणटा इज द फिलॉसॉफी ऑफ दीस गव्हर्नमेंट। मनोहर पर्रीकारान जेन्ना ओथ घेतलो ताणें सांगलें सगळे एक जाग्यार फेविकॉल जे आमकां एक केला ते गोंयकारपणा जालें। अशें जर इतलें इम्पॉर्टंट आहा गोंयकारपण जाल्यार गोंयचो प्रोड्यूस जो जाता तो पसून एक स्वाभिमानाचो प्रोड्यूस आहा। इट इज अबाउट प्राइड and we have to leverage this pride to get premium for the farmers. वो जो स्वाभिमान शेतकऱ्यांमध्ये आहा, वो जो स्वाभिमान गोंयच्या सरकारामध्ये आहा, वो स्वाभिमान आणि शेतकऱ्याक चड फायदो जावप हाजे भितर एक कनेक्शन हाडून एक ब्रँड करपाची गरज आहा। जो ब्रँड विल बी मेड इन गोवा। मेड इन गोवा म्हणून नांव बरयतात। जो ब्रँड असो जावपाक जाय की गोंया येता त्या मनशान ते दुकाना वयली तांबडी भाजी घेवपाकूच जाय, नाजाल्यार ताणें गोंयांत कितें येवन ओगीच गेलो असो जालें अशें ताका जावपाक जाय। इतलो ताजेर पब्लिसिटी जावपाक जाय। पूण माड म्हणटा तो स्टेट ट्री जातलीच हाजे खातीर हांवें फायलूय बूक केल्ले। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। बीच क्लिनिंग गोंयांत एक मोठो विशय जावन पडला। काणकोणा, राजबाग आनी पाटण्या दर्यावेळेर सध्या दिसता तो कोयर एकठांय केला, मात दर्या देगेरूच ढीग मारून गेल्यात। पयल्या पावसाक कोयर दर्यांत वचपाचो। आदीं थंयचोच एकलो कॉन्ट्रॅक्टर दर्यावेळ साफ करतालो। ताका वेळ प्रसंगाक जाप विचारूंक मेळटाली। आतां कंत्राट भायल्याक दिल्ल्यान विचारतलो जाल्यार कोणूच ना। हो कचरो आता राशी घातल्यार आता 6 म्हयने मायज जालो। तो कचरो आयज सुद्दां त्या कचऱ्या हातलाय नाही। जानेवारी म्हयन्यात लायले तर जे फोग त्या फोगाची सुद्दां अजून मातयेक पडल्या आनी हो कचरो व्हांवून गेल्यार कचरो पावतलो खंय? पावसा उदक वयर येता, पावसा वयर मारता, ह्या फातान मारता वयर। कचरो कितलो तरी सकल आहा। पण पावसा हो कचरो व्हांवन येतलो दर्यांक? हो व्हांवून वयतलो। कोणे निवळ करपाचें आतां? ही आतां तेमी खंय काडून दिला कोण दृश्टी कंपनी दिला। दृष्टी दिला। दृष्टी कंपनी दिला म्हळ्यार तेमचो कचरो व्हरप ना, तो काडला तो कामगारांक राशी घालून दवरला आहा। क्लीन कोणी केल्लें? क्लीन हो तेमीच दृष्टी कंपनीन क्लीन केल्या, पण कचरो काडूं ना। कचरो काडूं ना।
आणि तो कचरो जर तो उदक मारतात अख्खा बिचार जावन पडटलो. कितली कडेन अशें ढिगारे आहा कचऱ्याचे? हे आता जिंगे कात डोंगरात त्या सायडीक आहा आणि खाडी तोंडार थिंग 2-3 कडेन आहा. सगळे 4-5 कडेन? 4-5 कडेन आहा. म्हाज्या दृश्टीन पयल्या काय 4-5 तर दुसरे हे आहाय. आणि अशें आनी कितले आसा आमी सांगूंक शकना. खंयची बिचाचेर आता? हे आता राजबाग बिचार. राजबाग बिचार 2-3 कडेन आहाय. पाटण्या बिचार? ह्या पाटण्या बिचार हो एक सद्या आहा. बाकीचे आनी खंय पळय ना. पण हो तर स म्हयने म्हळ्यार ह्या कचऱ्याचेर हातीच लायला. टुरिझम खात्याक कांयच पडून गेल्ले ना. दर्या देगेचेर नजर घालपी कोणूच ना. आमच्या ह्या पाटणे बिचाचेर सगळी कडेन प्लास्टीक सगळी एकठांय करता आनी हिंगा उडयल्ले आसा. आनी टुरिझम हेजेर कांयच एक्शन घेयना. आनी अशी तर ट्युरिस्ट आमचे आतां हे येता हिंगा ट्युरिस्ट बिचार भोंवता ह्या कचऱ्याचे फोटो मारता वयता. हो कचरो आतां पावस पडटलो हो कचरो परत उदकां वयतलो परत वयर पडटलो आनी हे रोलिंग हे चालू उरता. आनी हो कचऱ्याचे हे कोणच एक आतां कॉन्टॅक्ट दिलो म्हणटा बीच आमगेले निवळ जावपा जाय म्हणून आमी सगळे जाण हें करता. तरी आसतना हो कचरो आसा पळय न्हू हो सगळे हिंगा पडलो आसा. तसोच पळय हिंगा त्या सायडीच्यान आमचे कळमाच्यान थिंगा बी व्हडले व्हडले ढिगारे घालून दवरला आनी कोण तरी रातची येता आनी ताका प्लास्टिका उज घालता. आनी हे प्लास्टिका उज घालता आनी तेजे पॉल्युशन सगळे वास आसा तो सगळे गांवभर वयता. आनी अशें तर जालें जाल्यार हेजे फुडें आनी आमचे फॉरेनर ह्या बिचार येयत अशें म्हाका जाल्यार दिसना. आनी हे फॉरेनर येतले जाल्यार आनी हांव गव्हर्मेंटा वयले रिक्वेस्ट करता कित्याक चडांत चड हे कचरो आसा तो तेमी कोणाक कॉन्टॅक्ट दिला तेमी तो व्हरून तो खंय जाल्यार एक खंय कडेन घालपाचो त्या दिशेर व्हरून घालचो. आनी बीच ही आमची क्लीन उरची इतल्या कित्याक ना जाल्यार पाटणे बिचाचें नांव आसा ते फुडले फावटी फुडल्या सिजनाक आमचे हिंगा पाटण्या बिचार आनी कोण येवपाक ना. बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार आशिल्लो तेन्ना ताका विचारपाक मेळटाले. आतां कॉन्ट्रॅक्टराचें तोंडूच दिश्टी पडना. काणकोण पाटणे पाळवळें आनी राजबाग हे तिनूय बीच जे आसा न्हू आमगेले ते ओल्ड नकाशाचे आहात. आनी तेजे पेक्षा हें पळय पयलीं कितें आसलें एक ल्हानसो आमगे एक पागी तुकाराम म्हूण काणकोण आसलो तो एक सुपरवायझर इतल्या बिचाचेर काम करता. तो हिंग म्हणल्यार खंय आगोंद पळ्या म्हणटा ते आगोंद म्हणल्यार. आनी तेन्ना तो गांवचो भुरगो आसलो कितें करी आमकां अरे तो कचरो कित्याक काडला जाल्यार विचारपाक मेळटालो. आनी आज जर कोण येयले जाल्यार कोणूच त्या वेळ बिचार येयले आमी डेली सांजे बिचार येता रावणाक जाल्यार कोणूच मेळना आनी कोणा विचारप म्हूण कळना. तेन्ना हांव एक गव्हर्मेंटान म्हाका इतली रिक्वेस्ट आहा की मनोहर भाई पर्रीकर हाडेन की तेणे हांवें काणकोणाक तरी कितें तरी लक्ष दिवचें. तुमी कचऱ्याची फाल्यां जर हिंग न्ही जर आमगे उदक भरलें जाल्यार आमगे वयली हें पळय हिंगसान दाबेलां सामने अर्द खोतीगांवां सान उदक जें न्हंये येता तें हांगा येता. तेन्ना हे दोनूय जर संगम हे कडेन जाला हो कचरो सगळो दर्या वतलो पडतो आनी मेळत थिंग पडटलो. कितें करता तें पावसा पयलीं करपाचें ना जाल्यार पयल्या पावसाक कोयर उदकान. प्रुडंटा खातीर भवेश बोरकार. घेऊया एक ब्रेक.